सध्या पुराय देशात पेपर फुटीच्या प्रकरणाचो बोवाळ चल्ला। या प्रकरणाक लागून नीट यूजी 2024 परीक्षेत जाका ग्रेस मार्क्स दिल्या त्या 1563 जणांक फाल्यां 23 जूनाक परतून पेपर दिवपाचो पडटा। 18 जूनाक जाल्ली यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द थारायल्या आनी परतून जातली। तशेंच 25 ते 27 जून मजगती जावपा आशिल्ली जॉयंट CSIR यूजीसी नेट 2024 परीक्षा काय अपरिहार्य कारणाक लागून फुडें धुकल्ल्या। ह्या परीक्षेच्या गैरव्यवहार मजगतीत पेपर फुटप आनी हेर गैरव्यवहार आडोवपा खातीर केंद्र सरकारान फेब्रुवारीत संमत जाल्लो कडक कायद्याची अधिसुचोवणी काल शुक्रारा जारी केली। पब्लिक एक्झामिनेशन प्रिव्हेन्शन अनफेअर मीन्स ॲक्ट 2024 ची अधिसुचोवणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांकां हो कायदो केन्ना चालीक लावपाचो असो प्रश्न विचारल्या उपरांत फक्त एका दिसा भितर ही जारी केल्या। शुक्रारा लागू जाल्ल्या ह्या कायद्या खाला पेपर लीक केल्ल्या वा आन्सर शिटात गडबड वा गैरव्यवहार केल्ल्याचो गुन्यांवकार व्यक्तीक उण्यांत उणी 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त मेळटली, जी 5 वर्सां मेरेन वाडोवंक मेळटा। तशेंच 10 लाख मेरेन दंड लेगीत जाव येता। कायद्या खाला सगळे गुन्यांव दखलपात्र आनी अजमीनपात्र आसतले। परीक्षा सेवा पुरवणदार म्हळ्यार एग्जाम सर्व्हिस प्रोवायडराक संभव्य गुन्यांवाची म्हायती आसा पूण ती कळयना, म्हणजे वयले ऑथॉरिटी आसा तांकां कळयना, तांकां 1 कोटी मेरेन दंड जाव येता। तपासाच्या वेळार सेवा पुरवणदाराच्या खंयच्याय वरिश्ठ अधिकाऱ्यान गुन्यांव करपाक परवानगी दिल्या वा तातूंत वांटेकार आशिल्लो अशें निष्पन्न जालें जाल्यार ताका उण्यांत उणी 3 वर्सां बंदखण जी 10 वर्सां मेरेन वाडूं येता आनी 1 कोटी रुपया मेरेन दंड जाव येता। परीक्षा प्राधिकरण वा सेवा पुरवणदार संस्थेचे संघटीत गुन्यांव ऑर्गनायज क्रायम जाका म्हणटा केल्यार उण्यांत उणी 5 वर्सां आनी चडांत चड 10 वर्सां बंदखणी ख्यास्त आनी 1 कोटी ची जी रक्कम आसा ती दंड म्हणून तरतूद आसा। अधिसुचोवणेंत भारतीय न्याय संहितेचो उल्लेख आसा, मात ती लागू जायसर इंडियन पिनल कोडची तरतूद चालीक उरतली अशें जोडलां। भारतीय न्याय संहिता आनी हेर तत्सम कायदे 1 जुलय सावन लागू जावपाचे आसात।